नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. पर्रीकर सरकाराचो नेतृत्व बदलाचो मार्ग मेकळो. शिरोडकर सोपटे बीजेपीन दिल्ली बीजेपी मुख्यालयान एंट्री. सुत्रा म्हणटा दोगांकडे कॉर्पोरेशनाचो डील. सोपटेचे बीजेपी एंट्रीचेर पार्सेकर फुरियोज. पर्रीकर विनायक काडले सोलून विश्वासघातक्यांक बुद्ध शिकोवंक संद. पार्सेकराचे शिनाल हयबा जावन सादयतात. विनायक उजरायलो. दोगांनी बीजेपीन उडी मारिल्ल्यान काँग्रेसीक धपको. काँग्रेस विधानसभेन बीजेपी बरोबर रोग विश्वजिताचेर. शहाच्या धमक्या सरशी खंय काँग्रेस आमदारांची शरणागती. सरकार आणि रिलायन्स साळगावकरांमदलो वीज खरेदी व्यवहाराचो डाटा लायटीचे खाते लिपयता म्हूण दुबाव. एक्टिव्हिस्ट हायकोर्टान मागली. चीफ इंजिनियराकडच्यान एफिडेव्हिट. आणि खेळान महाराष्ट्राचो ओंकार कडव थारलो ब गट आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ सर्तीचो वस्ताद. हिमाचलचो विजय कुमार उपवस्ताद. एफसी गोवाचो खेळ पयल्या मॅची परस दुसऱ्या मॅचीन सुदारलो म्हणटा कॅप्टन मंदार. पर्रीकर सरकाराचे नेतृत्व बदलाची विधानसभेन वाट मेकळी. सुभाष शिरोडकर आणि दयानंद सोपटेची बीजेपीन एंट्री. दिल्ली बीजेपीचे मुख्य कचेरेन सुवाळो जालो. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, विश्वजित राणे, विनय तेंडुलकर, आयुष मंत्री श्रीपाद आशिल्लो. दनपरास दोगांनी दिल्लीच्यान राजीनामे सभापती प्रमोद सावंताक धाडून दिल्ले. सध्या दोगांकडे महामंडळाचो डील जाला म्हूण सुत्रां सांगतात. मध्यानराती सावन दाबोळे विमानतळावेल्यान दिल्ली मेरेन घडामोडीक नीट. बीजेपी काँग्रेसचे दोनूय कॅम्प अलर्ट. रातभर जागे. परिस्थिती पळोवन बीजेपीन दोगांची फॉर्मल एंट्री गोंयान आयले उपरांत करपाची रिस्कूय घेतली ना. दनपरा 1 म्हळ्यार दोगांनी तांचे राजीनामे सभापती प्रमोद सावंताक दिल्लीच्यान फॅक्स मारले. सभापतीन ते मान्यूय केल्या. ऑलरेडी दोनूय लेटर्स जे आसा ही घेतल्या उपरांत हांवें एक्सेप्ट करच्या पयलीं टेलिफोनिकली तांच्या कडेन कन्फर्मेशनूय घेतला इन फ्रंट ऑफ आवर सेक्रेटरी. हांव टेलिफोनिकली सोपटे आनी शिरोडकर ह्या दोगांय कडेन उलयलो. तांच्यांनी आमी विलिंगली विदाउट एनी प्रेशर ही रेजिग्नेशन जी आसा ती सबमीट करता म्हणून सांगल्या. आनी तांच्या कडेन उलयल्या उपरांत ही रेजिग्नेशन जी आसा ती एक्सेप्ट केल्ली आसा. सो दॅट एट प्रेझेंट ह्या दोगांची रेजिग्नेशन ही एक्सेप्टेड. हाऊस कितल्या मेंबरांनी रेड्यूस जाला? हाऊस 2 मेंबरांनी रेड्यूस जाले. हाऊसाचो आंकडो जो आसा तो 38चेर गेलो. 38 मेंबराचेर गेलो. इन हाऊस एट प्रेझेंट स्ट्रेंथ इन हाऊस इज 14 बीजेपी, 14 काँग्रेस, 3 MGP, 3 गोवा फॉरवर्ड, 1 NCP. रेस्ट ऑल आर 3 इंडिपेंडेंट. मेजॉरिटी खातीर कितले उरता? For the majority, if it is in 38, then majority is for 20, not 21, but it is 20. It's 20. पहिले 21 लागताले पहिले. Now it is 20 because it is 38. काल राती दिल्ली गेल्ले दोगूय काँग्रेसीचे आमदार आता गोंयान बीजेपीचे आमदार म्हूण येतले. मंगळारा सकाळच्यान दिल्ली हालचालीचो नेट धरलो. दोगूय सकाळी गोयचे मंत्री खासदारांक घेवन पयली अमित शाहक मेळ्ळे. सर और लोग भी आएंगे सर? वो तो मेरे को मालूम नहीं है, मैं मेरी बात बोल रहा हूँ. आप और सर भी ज्वाइन करें, दोनों लोग.
सामने जगह है कब ज्वाइन कर रहे हैं जेडी भाई थोड़ा सा कैमरा ठीक है अभी ओ थैंक यू व्हाट टाइम maybe in the evening अभी सर यहाँ से गोवा जाएंगे या दिल्ली में ही ज्वाइन करेंगे अभी दिल्ली में ही ज्वाइन करेंगे आज दिल्ली में ज्वाइन करेंगे both of you sir Mr. Shirodkar and Mr. Sopte are there any more MLA sir who going to leave the Congress party कोई और भी MLA already resigned from Congress party going to resign sir a few may come how many more sir expected we expect under 2-3 people कितने लोग सर 2-3 काँग्रेस म्हणटा सगळें चल्लां ते पयसो आनी बळाचेर लोकांक आनी कार्यकर्त्यांक प्रश्न पडला तो डिलाचो डील कितें ऑफर कितें जो तो मिडियाक विचारता सुत्रां सांगता ते प्रमाण दोगांकूय खंय एक कॉर्पोरेशन दिवन थारावपाचें थारलां ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट सोपटेचे बीजेपीचे एंट्रीचेर मांद्रेचो आदलो आमदार मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर फुर्योज सोपटेन खूब पळोवपाचें उरलां म्हजी भुमिका येन्ना उक्ती करचो ना विश्वासघातक्यांक बुद्ध शिकोवंक लोकांक संद म्हूण पार्सेकराचें शिनाल पर्रीकार आनी विनयाक ताणें सोलून काडले आपले सादोवंक विनय हयबा जाता फाटले वेंचणुकेन आपूण फुडारी नासतनाय पराभवाची जबाबदारी माथ्यार घेतली पर्रीकर विनयान न्ही म्हूण पार्सेकरान घुसमट भायर काडली एक म्हणजे ताणें राजिनामो दिल्लो स्विकारूंक ही पयली गजाल एक ताच्या नंतर तो आमदार ना असो जातकीर ताणें पक्षाचो सदस्यत्व फॉर्म भरूंक जायो ही स्टेज दुसरी आसा ताच्या नंतर इलेक्शन लागूंक जाय पोटनिवडणूक लागूंक जाय ती केन्ना तरी 6 म्हयन्यां भितर लागतली तिसरी स्टेज चवथी स्टेज ताका तिकेट पक्षान दिवंक जाय जेचें आश्वासन ताणें बाबड्यान घेतलां आसतलें पूण सगळ्यांत म्हत्वाची जी स्टेज आसा ती पेडणेंतल्या जनतेन परत ताका मेजॉरिटीन निवडून दिवंक जाय आतां ह्या सगळ्या गजालींनी म्हजी कितें भुमिका आसतली ह्या 5 स्टेजीची आज हांव कित्याक सांगू जो विश्वासघातकी आसता ताका सादारणपणे धडो शिकोवपाची जर संद मेळ्ळी जाल्यार ती जनतेन सोडूंक जायना कोणें सोडूंक जायना अशें म्हजें मत आसा त्यामुळे वी नीड टू हॅव पेशन्स सादारणपणे थोडे पेशन्स आसूंक जाय कार्यकर्त्यांनी शांत रावचें विनय बाबाचो फोन येतकीर विनय बाब हालीं तुजो कालूय म्हाका फोन आजूय फोन मरे हालीं खूब म्हजे संपर्क वाडयलो हांवें अशें फकाणांनी म्हटलें हय 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 म्हणून सर दिल्लीक आसा आपूण आपल्याक अध्यक्षान आपयल्लो खंयच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान आनी असो असो निर्णय घेतलो हां तूं त्या निर्णयांत आसा ना म्हणूंक लागलो आपूण ना पूण आपल्याक सांगलां सांगपाक तुमकां म्हणजे अध्यक्षान म्हाजे कडेन उलोवचें म्हटलें आनी म्हटलें ज्या मनशाची 89 पासून कारकीर्द आसा कार्यकर्ता पासून इतले हाच्या पर्यंत जेणे आतां पर्यंत 6 निवडणुको लढयल्यात ताका चर्चा करप ताका कॉन्फिडन्सांत घेवप हेंवूय जावचें ना तुजें म्हटलें बेस्ट मरे म्हणजे पयलीं तूं हांगा आसतना ना तें मनोहर भाईन सांगलां म्हणून आमचेर लागतालो आतां मनोहर भाई सीख म्हणटकीर अमित भाईन म्हणजे तुजो रोल कितें तूं कसलो अध्यक्ष तुका तुजो विचार आसा की ना हें हांवें ताका विचारलें ना हांव कितें करूं मागीर हांवें 2 उपाय सांगले ते हांव हांगा हेचेर सांगिना ते तुज्या उपाय दोना भितरलो एक खंयचोय उपाय करूं येता म्हटलें हांवें म्हाका दिसता चूक एक केली इलेक्शन जाल्या नंतर इलेक्शनाचो रिजल्ट लागतकीर हांवें पराभवाचें खापर हांवें म्हज्यार घेतलें आनी हांव राजिनामो दिता म्हणून सांगलें प्रत्यक्षांत इलेक्शन म्हज्या नेतृत्वा सकयल लडोवंक नासलें इलेक्शन मनोहर बाब पर्रीकाराच्या नेतृत्वा सकयल लडयल्लें इलेक्शनाची सगळी तयारी आनी तिकेटी सुद्दां वांटप हेतून म्हाका रोल नासलो ज्याच्या नेतृत्वा सकयल इलेक्शन जाल्लें ताका वचना पराभवाचो भाग जो संघटनेचो अध्यक्ष आसलो विनय तेंडुलकार ताका वचना पराभवाचो भाग पूण ते हांवें एकदां ब्लेम घेतकीर म्हज्या तकलेर घालें आनी हें फुडलें करपाक चालू अध्यक्षाक हांव खोलान फुडें वचना
बेनिफीट मेळ्ळे जाले 6 वर्सांचो पुरमेत जाला त्यामुळे तकली हलयल्ल्याचो फायदो जालो न्ही ती एलिजिबिलिटी कंडिशन अशी आज साधारणपणे अलीकडे जाल्या पार्टीन स्थिती म्हणजे हाचे खातीरच आमी काम केल्लें काय कितें हाचे खातीरच कश्ट केल्ले काय कितें हाच्या खातीरच घाम गळयल्लो काय कितें हांव रक्ताचें पाणी म्हणना घाम गळयल्लो हेच्याच खातीर काय कितें हो थोडोसो प्रश्न पडटा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.